सुवार्ता जेजूचो पाटलाव करतल्या आनी पाटलाव करूंक कुशी व्हरतल्या विशीं उलयता। जेजूचो पाटलाव करतल्यांनी जेजू खंय आसा तें विसरूंक जायना। हांगासर जेजू लागीं कोणेय हांव तुजो पाटलाव करता म्हणटाना वा जेजूच खुद्द हे म्हजो पाटलाव कर म्हण आपयताना येदोळूच सुवार्तेन सांगलां तशें जेजू जेरुसलेमाचे वाटेर आसा। ही वाट कश्टांचे म्हणलें स्पश्ट। हे वाटे वयलीं पंत आव्हानां स्विकारूंक सलीस न्हय। हांगासर सुशेग मेळत, नांव मेळत, अधिकार मेळत, पदवी मेळत, पयण सलीस जायत हाची खंयच्याची खात्री ना। जेरुसलेमाक वेचे विशीं दृढ निर्धार केल्लो जेजू आपल्या शिसांतावन दुसरें कितेंच आशेना। तो आपल्या पाटलाव्यांत आनी असलीस प्रतिक्रिया आनी मेतेरपण आशेता। पाटी मुखार पळयतल्यांक हांगा अवकाश ना। स्पश्टताय, निर्दिष्टताय, फुडारां संबंधी खात्री खंयचेय हांगा प्रमुख जायना। मिसावाची तीव्रताय आनी एके रितीचो आमसोर हांगासर दिसून येता। एके रितीन ही दर्याक उडी, पूण सोम्याचेर आनी ताच्याच मिसावाचेर संपूर्ण भरवशाची आनी विश्वासाची उडी। नांगराक हात दिवन पाटी पळयतले, नांगूर ओडून वरच्या रेड्या वा पाड्याक त्रासांत घालतात, तेच परी क्रिस्ता पाटलाव करूंक पाटी फुडें पळयतले मिसावूंच त्रासांत घालतात। जेरुसलेमाचे वाटेर आसच्या जेजूक जेरुसलेमांत ताणें शेवटाक पावोवचो कश्टां मरणा जिवानपणाचो वा सोडवणेचो मिस्तेर संवसाराच्या पंतान पंत पावोवच्याक धैर्यादीक आनी एकीणपणाची पाटलाव्यां मात्र उपकारतात।